50 आनी 7 जाणां भुरग्यांक तिरावणेचो संस्कार दिवच्याक आमच्या मदेगात आमचो गवळी बाप हांगासर हजर आसात. तांचे हे निमाणे अधिकृत कार्य DSC खातीर आनी आमच्या फिरगजे खातीर तांणी वर्तो वावर दिल्लो आसा. तांच्या मुखेलपणाखाल आमच्या DSCंत आमच्या परिसरांत आमच्या फिरगजेंत प्रगती जाल्ली आसा. धन्य देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आनी आमच्या गवळी बापा खातीर विशेष रितीन आमी मागणी करूंक फावो. मंगळूर DSCक एक नवो बिस्प लाभला आसता फाटल्या 22 वर्सांनी सेवा दिल्ल्या आमच्या गवळी बापाक तांच्या सेवेक देव कृपेचें बेसांव दिवं दी. तांचे सेवे द्वारी फिरगजेंत DSCंत प्रगती जाता आसतना तांची देख क्रिस्ताच्या पावलांनी आमी फुडें वचाक आमकां आदायाची जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या आमच्या दयाळ बापा, फाटल्या 22 वर्सांनी मंगळूर DSCच्या हिंडा खातीर सेवा दिवच्याक आमच्या गवळी बापाक तुवें फावो केलें. परत्या मुखेलपणाखाल सगळ्या DSCची जबाबदारी घेवन एक हिंड आनी एक गवळी तुज्या पुता जेजू सारकें आमी समकोवच्याक आमच्या गवळी बापा द्वारी तुवें आमकां प्रेरण दिलें आनी तांचे द्वारी आमकां तुवें वार्ता केली. तांचे थंय आमी तुज्या पुता जेजूचें मुखामळ पळयलां. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरण लाभलां. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. मोगळा जेजू, तुज्या हिंडाची जतन घेतिल्ल्या आमच्या गवळी बापाक तूं बेसावांनी बरो. तांच्या मुखल्या जिवितांत तुज्या कृपेची देणी तांच्या जिवितांत वळोवन येवं दीत. अधिकृत रितीन आनी मुखारी गवळीक वावर करच्याक तांकां हाता पांयांक बळ मेळोवन दी, मोतीक समाधान मेळोवन दी, कुडीक सवकासाय मेळोवन दी. विशेष करून बऱ्या भलायकेचें बेसांव तूं तांकां दी. तांचे तावन आमकां हर एकल्याक जायती सेवा मेळिल्ली आसा. तांच्या सेवे द्वारी आमी संतोश पावल्या, तृप्ती जोडिल्ली आसा. आमच्या फिरगजेक आमच्या गवळी बापा द्वारी जाल्लें बरेंपण नियाळटा आसतना त्या सगळ्या बरेपणा खातीर विशेष करून तुजो हीण बांदून हाडच्या विशेष वावरांत तांणी दाखयल्या मुखेलपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तांचे थंय तूं खाकुदार जा. तांच्या मुखल्या जिवितांत तांणी हाती घेवचें हर एक आत्मीक बरेपणाचें कार्य, गवळीक वावराचें कार्य निजायके फळादीक जावं दी. आनी तांचे तावन आमी घेतिल्लें प्रेरण निजायकी तुका जेजूक साक्षाण जिवच्याक आमकां हर एकल्याक कृपेचें बेसांव जावं दी. मोरये माये, तूं आमची हर एकल्याची जतन घेताय. तुज्या पुता जेजू थंय संपूर्ण रितीन विश्वास दवरून भावार्थांत तीर केल्ल्या आमच्या गवळी बापाक तूं राख आनी सांबाळ आनी जेजू सरशीन व्हरून पावय. सांगात आमी म्हणया, नामान मोरये मित्र तूं सदैव आनी सदैव पोळचे कुशीन जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दये करून बसा. हां, सांज बेस्तान घालें गेल्लें ताका कित्याक दोडतो मारतीर म्हणटात? 2 बडी मारतीर मेलो कित्याक? एक बडी मारता मरून हांगे. पयले बटी कशें मारलें नाका? हां, दुसरे बटी घालें गेलें. हां, दुसरे बटी बलयो मारले, पयले बटी पादोर मारले की. हां, ओके. दुसऱ्या सांतांची नांवां कोतात की तुमकां? सान लोरेस. कोण तो? हां, ओके. मागीर कोण? सांत अंतोन. मागीर जुवन बाप्तीस. ओके. पुरो दादले मनीस गे, बायल मनशां कोणी ना गे. सांत सांत मारिया गोरेटी विशयान कोणाक कोत्ता? कालें कोत्ता मारिया गोरेटी विशयान. कालें कोत्ता. हां, निश्कळपणाक मारतीर म्हणली. ओके, व्हेरी गूड. भुरग्यांनो, तिरावणेचो संस्कार येता आमच्या भावार्थांत आमकां तीर करचो संस्कार. ओके. आनी तुमकां आमी मस्तू दोतोन शिकयली आसा. मस्तू दोतोन शिकयली आसा ती पैकी आमी तुमकां शिकयली एक संघ जावन आसा भावार्थांत तीर जावन जिवंक आसा.
भावार्थांत तीर जावन येत आसतना आमी जबाबदारी घेता आसतना आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमच्या मदें येता. येदोळ पर्यंत ल्हान भुरगीं आसता आमी पॅम 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 करतले हांव, पूण आनी मुखार तुमी तुमच्या वडिलांक थंय मस्त गौरव दाखोवन शिकचें तें भोव गरजेचें म्हणलें चिंता तुमच्या मतीन दवरा. देखून क्रिज्म घेतलीं भुरगीं बरीं जावंक आसात, क्रिज्म घेवन घेतलीं भुरगीं बरीं जावंक आसात. देखून वडिलांक किरी केरी करची भुरगीं जावं नजो, पूण तुमच्या भावार्थांत ती रावूंक जाय. ती पयली संगत. दुसरी संगत, भावार्थ शिकल्या तुमी खंयच्या मनी पवित्र सभेच्या एका संघटनांत सेवा दिवचे. जावं पुरो वेदी सेवाक, जावं पुरो मोरियल सोडलिटी, जावं पुरो ICYM, जावं पुरो YCS, जावं पुरो CLC, खंयच्या मनी एका संघटनांत आमी थोडी मनी सेवा दिवंक आसा. देवान आमकां केल्लें भावार्थाचें बरेंपण आसा. देखून ताचे खातीर इल्लोसो टायम करचो. येवच्या वर्सांत हांव तुमी 10वी क्लास PUC म्हणटा आसतना ट्युशन आनी मस्त आसा, पूण हे संगत उडास दवरा. हांगासर कोण येतात पळय, तांणी ट्युशन घेतल्यार घेनातल्यार ती बरी मार्क्स घेतले आसतात. थोडे पटी ट्युशनाक गेल्ल्यांच्या की चड मार्क्स घेतले आसतात. देखून जेजूची सेवा करणं, पवित्र सभेची सेवा करणं कोणाय की उणें मार्क्स मेळिल्ले नात, बदलाक तांकां चड मार्क्स मेळ्ळे आसात. कित्याक म्हळ्यार देवाक लागीं आसतना, पवित्र सभेक लागीं आसतना खंडी जावन विशेश बेसांव मेळटा म्हणलें तें तुमी मतीन दवरचें. देखून जेजूची सेवा केल्ल्यान तुमचे मार्क खंडी जावन उणें जायनात. तें एक बरें करून मतीन तुमी दवरा. हांव थंय ट्युशनाक वचूनच बरें जाता, बेस्ट मार्क्स मेळटा म्हणून चिंतिनाकात, पूण जेजूची सेवा केल्ल्यान खंडी जावन बरेंपण जाता म्हणलें तें तुमी मतीन दवरन जेजूची आनी पवित्र सभेची सेवा करची. सायबान हांकां पुरो दोतोन येता. सर्टिफिकेट दिल्या उपरांत ताका अपील ना म्हणटा देखून हांव दोतोन करना. पूण दोन संगती, एक तुमी क्रिस्माचो तिरवणेचो संस्कार घेवंक तयार जाल्यात आसता सवाल हांव मागीर विचारता. पयलें सैतानाक तेच्या सगळ्या करण्यांक आनी बोलोवण्यांक तुमी पाठ करतात गी. हय, ताचो अर्थ कितें उत्तर जाय. पवित्रान मेळटना तेंचे सवाल विचारले आनी त्या सवालाक तुमच्या आवय बापायन पदर मोदरीन जाप दिल्ली. आतां तुमीच जाप दितना तुमकां समजता सैतानाक वायटाक हांव पाठ करता आनी बरें हांव करता. देखून उपरांत भावार्थ जिणी जी येता म्हण तो भावार्थ तीर करूंक तिरवणेचो संस्कार तुमी काण घेतात न्ही. भावार्थ तीर जावच्याक, बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवच्याक, भावार्थ परगट करच्याक आनी भावार्था खातीर त्याग सॅक्रिफायस गरज पडल्यार जीव सयत दिवच्याक. पवित्र आत्मो तुमकां भावार्थान घट करता, कृपेन भरता, देण्यानी भरता न्ही. वय हेंच कर तुमी शिकल्यात न्ही. तशें आसतना तें मतीन दवरा, विसर नाकात. ते दोतोन कितें तुमी क्रिस्माक तिरवणेक तयार करूंक शिकली दोतोन तुमच्या सांगात ती उरची अखेर म्हणसर ती उरच्या बरी ती तुमी जोगासनेन सांबाळीचे. ती गरज पडटना रिपीट करीचे कितें तुमी शिकिल्ल्यात म्हणून. आनी त्या देळा तो उडास उरतलो. आतां आमी मिसाक तयार जावया. ह्या मिसाच्या वेळार तुमच्या खातीर हांव प्रत्येक तरेन मागता. पवित्र आत्मो तुमकां कृपेन भरून दी. ताच्या देण्यानी तो थीर करून तुमकां थीर करून दी. तुमची जिणी भावार्थ सदांच सांबाळून उर्बेन जिवंक तुमकां तो आदार दिवन दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर प्रत्येक तरेन मागता. तशेंच तुमकां इदो मुसर सांबाळलेल्या बऱ्या वाटेन चलोवंक वाट दाखयल्या तुमच्या आवय बापाय पसोती हांव मागता. तांकांय तो बेसावन दिवन दी. Jesus,
मोगछनो आयच्या मिसाचें तेसां अशें आसा जल्मा दिसा संदर्भी अर्गा मिसिता एडवर्ड डिसोजा निथेदार पयलो वाडो ह्या तेसा हांव सांगता आयच्या मिसाचें बलिदान तिरावणेचो संस्कार आमच्या भुरग्यां खातीर आनी आमच्या फिरगजगारांच्या तेसां खातीर आमी भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त देव म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो भयणीनो आनी तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जावन आयिल्ल्या 57 मोगाच्या भुरग्यांनो तुमच्या जिणेंत तुमी तिरावणेचो संस्कार आज कान घेतात वर्ते एक बेसांव तुमी आज जोडटात तुमच्या जिणेंत एक विशेष दीस वो म्हणलें उडास दवरा पवित्र आत्मो तुमकां ताची करून कान घेता ताच्या स्वादीन तुमकां तो करता तुमचे थंय तो येवनो तुमचे थंय पुसूंक नोजो जाल्ली मोर घालता ह्या मुखांतर तुमी पवित्र आत्म्याचे म्हूण समजून कान घेवचें ह्या वर्त्या देण्या पासून देवाकार गांदिव्या तो पवित्र आत्मो तुमकां राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा आज पवित्र सभा मोरयेचें पवित्र नांव तें फेस्ती करता स्मरण उडास काडटा हो हप्तो दुखे सायमिणीच्या साल्वेचो हप्तो मोरयेचो जल्माचो ती जल्माची परब आमी आचरण केल्या ह्या हप्त्यांत मोरयेच्यो 7 दुखी आमी मोतीक हाडटा नियाळटा मोरये थंय आमची भक्ती आमी वाडोवंक प्रयत्न करया हे मिसाचें बलिदान फावो त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणें मागया सांगात आमी म्हणया हांव सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावो Pavitra
आत्मो आमच्या काळजांनी देवोन येव आनी आमचे भितर रावून तुज्या महिमेचे मंदिर तो आमकां करूं आनी मनशा मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या धैर्यान आमकां भरूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप जेसेच्या मुलाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जनवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना लोकांचे आयकून तो फर्मान मारचो ना तो प्रामाणीकपणान दुबल्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो देवाचे उतर हे देवाचे वडोदकार तुझ्या आत्म्याक सवेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर तुझ्या आत्म्याक सवेस बरा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर आत्म्या म्हज्या सवेस सांगात मेळून असले तेदवा
एकच कठीण जड बरे आयलेले बरी मळबरतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेले त्या घरांत बरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या आरकल्याचेर वचून रावलो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचाशक्ती प्रमाणे परकी बसनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या आरेक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आणि ताणें उलयलेले आरेकल्याक आपापले भाशेन आयकतले देखून लोक सक्कर ताटाक जालो. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगता उबो रावलो आणि व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासिनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतराक चीट दिया. नाझारेथचो जेजू देवान पसंत करन तुमचे मदें दडलेलो मनीस. हाका रुजवत जावन देवान ताचे मार्फत तुमच्या मुखार केल्ली ती आश्चर्या, विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ल्या मंडावेळे प्रमाणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्या करण्या कुर्सयलो आनी जिविशी मारलो. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सतस्यो साक्षयो. आमी अशे देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतास बसयल्लो. पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर दडलो. हेच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. पवित्रत्म्याये देवो, भर काळजां तुज्या भावार्थ्यांची आनी पेटयता तुजो तुज्या मोगाचो. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवन आमी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या बेडेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमानलेली तूं कितली बागी.
गीता उज्ज्वलाचे तुझे
ताक भेटोवया. ह्या भुरग्यां पासत आमी मागया पवित्र आत्मा तांकां मेळ्ळो सदांच सांबाळून दी. बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक शेगुणाचे जिणयंत वाडोवंक पवित्र आत्मा तांकां राखो सांबाळो म्हूण आमी तांच्या पासत आनी आमच्या पासत मागया. दयाळा बापा, फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, लुईस पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सोमेस्त गवळी बापा बराबर पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आणि मोगाच्या एकवटान स्वामी परतन येसर वर्तत वसो म्हूण आमी मागतां. आमच्या भारत देशाच्या सर्वांनी जाती खातीचो आनी राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेका भाव भयणी म्हणून वळखून देवाचे राज म्हणजे पवित्र आत्म्याची शांती आनी संतोष करया मनान सोदूंक कृपा आनी आदार दी म्हूण मागतां. आमकां तुज्या भुरग्यांक भावार्थांत वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक आनी पोदोर्ण मोदोरणींक पवित्र आत्म्याच्या आदारान उतरान आनी देखेन क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक तांकां उमेद देव म्हूण आमी मागता. तुज्या भावार्थाची जाणवाय आमच्या जिणेन आपणावंक भावार्थाचें शिक्षण शिकयल्या विगार सहायक विगारांक ब्रदरांक दोन भयण्यांक आनी सहशिक्षकांक तांच्या मिसावान आदार जाम आनी पवित्र आत्म्याची कृपा सदांच दी म्हूण मागता. पवित्र आत्म्याच्या मरिपात आमचे ते तीर केल्लो भावात तुज्या राजाचे गोट आख्ख्या संवसारान धैर्यान आनी तुज्या मोगान सर भावा भयणीक पासारूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या गवळी बापाच्या 22 वर्साच्या गवळीपणाच्या निरंतर सेवा खातीर अर्घ दित आसतना तांच्या निवृत्त जिणेन सर्वेस्पर सदांच बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो करून दी आनी कृपेन भरून दी म्हूण मागता. ती आमी तुका भेटयता दयेन तूं स्विकार कर. तेचे सोवे हांगासर हजर आसल्या आमा सोमेस्तांची मागणी काळजांत लावन आमी तुका समर्पिता. ती तूं स्विकार कर. आमी सदांच तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवन तुका मेचोवची क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमकां पवित्र आत्म्याची देणी कृपा सदांच आमकां दी. ह्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ही भुरगीं वाडून येता आसतना शेगुणांनी देण्यांनी भावार्थान तीर जावन बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन ती भावार्थाक साक्ष जावन दीत. पवित्र आत्मा तांकां राखून दी. ह्या भुरग्याचेक प्रत्येक तरान तूं भेट करन तुज्या सेवेक हांगा तावन थोड्यांक म्हणी तूं आपय आनी अशें तुज्या पुताचें मिसांव तांच्या मुखांतर तें मन दवरून वचूं मोरये बरी जेजूक दिवंक ती मुखार सोडून दीत. ही मागणी बापा तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sweet God.
तुझ्या बाबा भयणीनो मुचे आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणतात तसलें जावन दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मनात आनी मयेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. ओ मोगाळ बापा, आपल्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान जेजून आमकां पवित्र आत्मो घेवंक फावो केलें. त्याच मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आतां वांटो घेवन पवित्र आत्म्यान आमी बरो तुज्या पुता सारकी आमी जावं आनी दिसान दीस चड आमी ताका गावाय दिवंक फावो. हे तुज्या पुतान दुवांचे अतिरेक दयाळपणी शार्ती पावय म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हर एका काळाक गरजेची आनी फायद्याची देणी वांटाय तूं आमकां उदारपणी आनी तुजी पवित्र सभा चलयताय विचित्रपणी. भक्तीन तुजी चाकरी करूंक कश्टां आडकळीन तुका उलो मारूंक सुखा संतोषांनी तुका दिन वासूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सुबाम देणी तिका तूं दिताय निरंतरी. देखून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या दुतां भक्तां सांगाती सर्गार प्रत्वेर उल्हासता सगळीं आनी तुज्या महिमेक गायतात नित्य काळी. बापा, तुगरोचो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसताना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक
तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडयतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवन परसो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयण्यांची काकूट करय. तांकां जे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडेक मुखामळ फळो भाव करय. आम सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाच्या माये सांगाती बगेवन तुजे तिच्या पती बगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत पांटो आमकां दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या मुर्तिता तशें आमची पातकां बोलोस आनी आमकां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड दय करून ह्या जिवितांत सबसके आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेतान राजोर चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया.
आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार उंड्याचें आनी वायनाचें रूप घेवन आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलींसर सुभागी. म्हाका फावो ना, पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. जांकां तुवें पवित्र आत्म्यान मागल्याय आनी तुज्या पुताच्या कुडीर रक्तान पोसल्याय ती तुजीं भुरगीं ह्या उत्तम देण्याचे घटायेन सगळ्या आडकळेंचेर जैत व्हरून आपले पवित्र जिणयेन तुज्या सभेक संतोश दिवंक पावो आनी तांच्या क्रिस्ती साक्षीपणान भोव करून प्रितिमोगाच्या करण्यांनी तुजी सभा प्रितिमेचेर वाडत वचूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आज आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा क्रिस्त घेवंक कुमो केल्ल्या सर्वांचो. पयल्या सुवातेर
तिरावणेचो संस्कार आमकां दिवन पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर घाल आमचो भावार्थ जना जावन देवाच्या राजाची गुट संवसारात प्रगट करचे भाग आज आमकां आमच्या अदीक मनादीक दोतोर लुईस पावल सोस गवळी बापांनी लाभयला. ह्या खातीर आमच्या गवळी बापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बाप सदांनी तुमकां पवित्र आत्म्याच्या ससायेन भरून दी आनी आमचे मिसांव तुमचे मिसांव पोळा बरीत करून दी म्हूण मागता. आमचे पिरगजीचो विकार मनादीक बाब जेवी सल्डाना आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर खळमीत नासतना वावर करतात. आयचो हो सक्रामेंत घेवंक दोतोर शिकोवन आनी आमकां भावार्थांत बरोवंक तुमी घेतिल्ल्या मेहनतेक आमी अभारी जावन आसा. तांचे सुवे तिरावणेची दोतोर आमकां शिकोवन भावार्थाच्या सतांनी आमची मोत उजवाडयल्या सहायक बिगार मनादीक बाब स्टॅनी पिंटो आनी मनादीक बाब लायझील जॉय सोज ब्रदर किरण ब्रदर नवीन आनी सिस्टर एग्नेशिया तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या जिणेन भावार्थाची बी वोंपल्या आमची आवय बापय पोदोन मोदोन भाव भयणी शिक्षकां इश्टामंत्रां आमी उगडास करता. तांणी आमकां भावार्थाची समजोनी दिल्या त्या पासून आमी तांचेर अभिमान पावता आनी तांकां आभार म्हणटा. आयच्या दिसा तिरावणेच्या सेरेमनी वेळार पोदोन मोदोन जाल्ल्या श्रीमान जोसेफ डिसोजा आनी श्रीमती मेरी डिसोजा हांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. आमी उपकार बावडूंक आशेता क्रिस्म अर्था बरीत रितीन संभ्रमन तो घेवंक कुमो केल्ल्या बेतेल कॉवेंटच्या धर्मीक भयणींचो गायन मंडळीचो मिर्याम पावलुचो ऑफिस स्टाफ शांती डिसोजा तशेंच फ्लोरीन डिसोजा हांचो तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमो केल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी तिरावणी संस्कार घेतिल्ल्या ह्या संतोशाच्या दिसा साक्षीदारा जाल्ल्या तुमी सव मोगाच्यानो आनी फिरगसगरानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तुमकां दैवीक कृपेन सदांच बरोवन दी म्हूण मागता. मोगाच्यानो फाटल्या 3 म्हयन्यांत हांव ह्या 57 जाणां भुरग्यांक बऱ्या रितीन दोतोन आमी शिकयल्या आनी शिकयल्ली सगळीं दोतोन सांगाता घालून एक 100 आनी 200 पेजीचो बूक एक रेकॉर्ड करूंक भुरग्यांक आमी सांगिल्लो वर्त्या रितीन तो आमकां ताणें दिला. देखून ह्या बुकांक आमी प्रायज आसा म्हूण सांगिल्लें. चेडवांच्या विभागान 2 प्रायजां पयलें आनी दुसरें, चेडक्याच्या विभागान पयलें आनी दुसरें इनाम. ताळयो आखरेक पेटच्यो. देखून हें इनाम गवळी बापांनी दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. चेडवांच्या विभागान पयलें प्रायज घेता रिशल डिसोजा आनी दुसरें स्थान घेता अनिशा मोंतेरो. देखून मुखार येवच्या भुरग्यांनी चेडक्याच्या विभागान पयलें स्थान घेता डियॉन विनर पायस आनी दुसरें स्थान घेता रवील कुटिना. ह्या 4 जाणां भुरग्यांक आनी उरल्या सगळ्या भुरग्यांक एक जोरान बऱ्या रितीची ताळयो तुमी दिवच्यो. इनाम वांटिल्ल्या गवळी बापांक देव बरें करूंक आनी इनाम जोडिल्ल्या भुरग्यांक हार्दिक उल्हास. सताचो आत्मो पवित्र सभेंत रावतलो म्हूण बसयला तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो भावार्थ उच्चारूंक
आपले सक्तेन तुमकां बळ दीव. आमेन. पवित्र आत्म्यान शिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयली. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां एकपोटान सांबाळूं आनी विघ्नाविने देवाच्या राजाच्या संतोषाक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार. नंतर करच्याक तुम्ही आयते जाल्लेल्या ह्या पावण्यार आमच्या फिरगजेक आयचे अधिकृत आमकां दादोसपाय तशें संतोश हाडटा सांगता बेजाराय बघता तुमचे निवृत्तपण आयकून. मोगाळ गवळी बाबानो उतराल्या 22 वर्सां जावन आनी तें आमच्या फिरगजेंत घडटा म्हणून आमकां सोमेस्तांक वर्ती दादोसकाय. हांव आयल्या उपरांत फाटल्या 5 वर्सांनी उणें म्हळ्यार बिसायब 20 फावटी म्हणी आमच्या फिरगजेक आयला. तशें म्हळ्यार आमचेर तांकां मस्त मोग आसा. 1-2 मोगाच्यो ताळयो. प्रास्तावीक उतरां लांबनांत भोव मोटवीं जेजूच्या मोवाळ मोगान हो देय आपणाचो करून घेवन गवळी बापांनी फाटल्या 22 वर्सांनी मोठी सेवा दिल्ली आसा. पयल्या सुवातेर मंगळूर दिएसएसी खातीर मंगळूर दिएसएसीची प्रगती फाटल्या 22 वर्सांनी ती उतरांनी विवरूंक असाध्य. नवे चिंताप, आत्मीक बळ, देवाच्या उतराचो मोग आनी प्रयोग, दुबळ्यांची सेवा, शिक्षण क्षेत्रांत आनी वैद्यकीय क्षेत्रांत बरी प्रगती, सर्व धर्मांच्या लोकां मदीं वर्तें स्पंदन. भोवशा ह्यो संगती निजायकी आमच्या गवळी बापाचो तो सेवेचो मनोभाव कितें आसा म्हणलें उल्लेख करतात. हांगासर आमच्या फिरगजेंत आमच्या गवळी बापाचें स्पंदन पळयत आसतना हांवें सांगत जाय आमच्या फिरगजेक फाटल्या 22 वर्सांनी आमच्या गवळी बापान क्रियाळ याजकांक आमचे खातीर दिल्यात. तांकां आमचेर वर्तो अभिमान आनी हुस्को आनी आमकांय तांचेर वर्तो अभिमान आनी हुस्को. आमच्या फिरगजेच्या हर एका गरजेवंताक बाप मोनिजाच्या काळात हांव सुरू करन आज पर्यंत हर एका गरजेवंताक तांचे लागीं गेल्ल्या वेळार तांकां तांणी मोठो कुमकेचो हात दिल्लो आसा. आमच्या फिरगजेच्या हर एका योजनाक तांणी पाठिंबो दिल्लो आसा. आमच्या शातमनोत्सवाचें कार्य भोव अर्थभरीत रितीन करच्याक तांणी मार्गदर्शन दिल्लें आसा. एका उतरान सांगचें जाल्यार आमकां तांणी कितेंच उणें केल्लें ना. ह्या बरेपणा खातीर परत गवळी बापा 2 ताळयो. गवळी बापानो हांवें म्हणचें इतलेंच तुमच्या सेवेक मंगळूर दिएसएसी खातीर करमणूर फिरगजे खातीर देव बरें करूं. देव बरी भलायकी तुमकां दिवं दी म्हणलें जावन आसा आमचें मागणें. आनी म्हज्या मोगाच्या फिरगजकारांनो आज तुमी भेटोवचें कुटुंबाचें मागणें कितें आसा तें गवळी बापा खातीर तुमी भेटय जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां. म्हाका खासकेन आमच्या सर याजकांक, आमच्या सर धार्मिकांक, आमच्या संस्थांक, आमच्या फिरगजेक बरेपण केल्ल्या आमच्या गवळी बापांक देव कृपेच्या बेसांवांनी भरून दी. तेंच जावन आसा म्हजें आनी आमच्या सगळ्यांचें मागणें. देव बरें करूं. प्रस्तावीक उलयलेले फिरगज विकार जे सल्डान बापानो तुमकां देव बरें करून दी. गवळी बापांक अर्पूंक वचचें मानपात्र घेवन हांगासर मुखार येता फिरगज गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी श्री एल रोनाल्ड फेर्नांडीस. San Sebastián Firgas Belmannor मानपत्र अधिक मान अधिक दोतोर लुईस पावलो बापानो तुमकां आमचो मान. मोगाळ गवळी बापानो फाटल्या 22 वर्सांत हांव आमच्या मंगळूर दिएसएसीक तुमची गवळीपणाची निरंतर कळमीत नतली सेवा लाभल्या. जेजू क्रिस्ताचो विश्वासी मोवाळ मोग दिएसएसीच्या सगळ्या देवपर्चेक तुमी दिला. 1996 डिसेंबराच्या 27 तारखेर आमच्या मंगळूर दिएसएसीचें जबाबदारीचें झू तुमच्या कांदार दवरलें.
तें तुमी वर्त्या जबाबदारेन तिरासनेन विश्वासीपणान आनी मोगान वावयलां म्हूण सांगूंक आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. आमच्या पेलमंडळ फिरगेचे गवळी बेडेक मात न्हय आसता सबार फावटी तुमी आयल्यात. विविध योजनांक आमकां सूक्त सलाह आनी मार्गदर्शन दिलां. आमच्या शतमानोत्सव जुबल्यो कार्यावळी पाठिंबो दिल्लो आसा. तुमच्या 22 वर्सांच्या गवळीपणाच्या अवधीन तुमच्या मुखेलपणार भवार्थाचो प्रसार, शिकपा क्षेत्रांत प्रगती, सामाजीक बरेंपण, भलायकी क्षेत्रांत सेवा, दुबळ्यांक विविध रितीची कुमक, सामे मिसांव अशें सबार कामां आपुबायन आनी वेवस्थीत रितीन जाल्यांत. देव आपोवणी चडल्यांत आनी कितलेशा जाणांक तुमी ह्या जाग जावन मागलां. मोगाळ गवळी बापानो, तुमचो तो व्यक्तित्व आस्थेन थोंड मैपासी उलोवणें दुबळ्या धाकट्यांचो गरजो समजूनचो आनी तांकां आयकोनचें तुमचें उक्तें मोन आनी विशाळ काळीज देवान तुमकां फावो केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता. तुमच्या समर्पीत आनी मागण्यांच्या जिणेद्वारे DSCच्या सगळ्या देवपरशेक बापाय सारको मोग तुमी दिला आनी आवय परी सोंसणीकाय दाखयल्या. समस्या आयिल्ल्या वेळार पात्रोन सांजुजेन तुमकां राखलां आनी सांबाळ्ळां. मोगाळ गवळी बापानो, DSC खातीर तुमी दिल्ल्या विशेष सेवे खातीर, आमच्या पेरमंडळ फिरगेच्या लोकांचेर तुमी दाखयल्ल्या मोगा खातीर आनी DSCच्या सर्वतोम अभिवृद्धी आनी विविध योजना खातीर तुमकां दिनवास पाठयता. तुमच्या गवळीपणाचें अधिकात अक्रेशन कार्य आमकां लाभलें भागस सई. तुमी तुमच्या तांकी भितरले सगळे क्रिस्ताचे नवी मंगळ DSCच्या सगळ्या देवपळचेक दिलां. ताचो प्रतिफळ भरपूर मापान देवच तुमकां फावो करनी म्हण आमी मागता. तुमचे निमळ चिन्येंत देव तुमकां सदांच बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान फावो करून दी. सांजे तुमची जतन घेवन दी. जेजू बरो गवळ्याचो आशिर्वाद मागून मोगा सवें वो मान भेटयता. विगार, सहायक याजक, चापलेन बाप, धर्म भयणी, गवळीक परिशद, अपोस्तलीक संघटना, शिक्षण संस्थे आनी देवप्रजा सांत सेबेस्तियान फिरगज पेरमंडळ सप्टेंबर म्हयन्याची 12 तारीख इसवी 2000. चापलेन बाब वलेरियन पिंटो, उपाध्यक्ष मेल्विन डिसोजा, कार्यदर्शी एल रोनाल्ड फर्नांडीस. तुम्ही हे कार्य चलयचे म्हणून आमची विनंती. तुमच्या थाळयो मोगाच्या. मोगाचो लोकां मोगाळ विगार म्हणटात. म्हाजे बाप JB सल्डाना हांगासर तुमचे सहायक पदऱ्याप, चापलेन पदऱ्याप, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, धर्म भयणीनो, फिरगज घरानो, म्हज्या मोगाच्या क्रिसमसाचो संस्कार घेतिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यांनो, भावांनो, भयणीनो, पयले सुवातेर व्हडा मोगान अभिमानान तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या विगारान प्रस्तावीक भाशणांत बरें चुटूक करून कितें सांगूंक आसा तें भरपूर बायन सांगलें. ताका तें एक देणें आसा. बरें करून सांगचें, लोकांची मनांत रिक्षा बरी सांगचें आनी तें हांगासर म्हज्या उशांत थोड्याच उतरांनी बरें सांगलां. आनी तशेंच पत्र वाचतना तशेंच प्रस्तावान दिल्ल्यान म्हजी गुणागान केल्या. म्हज्या उशांत बरें सांगलां. हांव तुमकां आभारी विगाराक, पदरापांक आनी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान परत हांव देव दिन वाचता. देव बरें करूं म्हणटा.
ह्या पिळगेचेक तुमचो विगार येवन 5 वर्सां जाली. ह्या 5 वर्सांनी जाल्ली प्रगती पळयतना तुमकां खंडीत जावन संतोश भोगता, तुमकां खंडीत जावन दादोसकाय भोगता जाल्ले ती बदलावण विविध रितीची प्रत्येक तरेन आत्मीक संगतींत हांव तें पळयतां. तें तितलें बरें जालां जाल्यार आजच ह्या भुरग्यांक कितली बरी तरबेती तांकां दिल्या. एकच एक भुरग्यान जाप दिवंक विसरूंक ना. कशा पुरबायन आयलीं गेलीं वाचप वाचूंक तांकां तरबेती, तेज्या उपरांत देव बरें करूं म्हणची तरबेती. हें सकडी कितें सांगता हे पाद्राप हांगासर आयिल्ले विगारान तांकां बरें करून तरबेती दिल्ल्या वरवीं विगार म्हणालो आमकां बरें पाद्राप दिल्यात म्हणून पाद्राप दिल्यात, पूण ताणें विगारान तांकां बरी तरबेती दिल्या. आनी देखून हांव पळयतां ताचे रिजल्ट, ताचो फलितांश हांगासर तुमचे थंय तो दिसून येता. देखून ह्या पसत तुमी देवाकर गांधीचे तुमच्या पाद्रापां खातीर एका वरून एकलो बरें करून तांची सेवा दितात, तुमच्या खातीर ती दितात आनी अशें तुमकां हें बरेंपण लाभलां. पाद्राप सेमिनारींत शिकोवन आसलो, ताका फिरगज दिता आसतना हांवें 2 फिरगजो ताका सांगल्यो. एक टावनांतली व्हडली फिरगज आनी हांगासर ताणें तुमची फिरगज वेंचली. पळया हांगासर येवन तुमकां आनकी बरें करया म्हूण ताचें मन आनी हांगासर आयिल्लो तें बरेंपण करंत आसा. परतो संतोश म्हाका भोगता. हांगासर हांव सुमार 10-20 फावटी आयलो कोण ना म्हूण पाद्रापण म्हळें जावंक पुरो. खरे फावटी हांव आयलां म्हाका तृप्ती संतोश हांगासर जाल्लें बरेंपण रेखा रितीचें. देखून पाद्रापाक हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी आवदी ह्या दिसाचो गवळी जावन परवा शेनवारा दीस नव्या बिसायबाक आमच्या देशीचो गवळी जावन ताका ही आडाळतें वैसून दिता आसलेल्या उपरांत हांव म्हज्या ह्या जबाबदारेंतावन हांव सकयल देंवतां आनी उपरांत म्हजें मिसांव कितें करूंक जाता तें म्हूण धरून व्हरता. म्हज्या पसत तुमी मागोवंक तुमकां हांव उलो दितां. तुमचो म्हाका खंडीत जावन उडास आसतलोच, कित्याक हांगासर मस्त संगती मस्त बरेंपण तुमचें तें हांवें देखलें तें म्हज्या मोतींत आनी म्हज्या काळजांत सदांच तें उरचें तसलें जावन आसा. म्हाका तुमी बरो सन्मान केला. आनी हर एक फावटी हांगासर क्रिजमाक हर एका वर्सा हांव येता. क्रिजमाक हांव आयिल्ल्या वेळार तर 2 फावटी येयलां क्रिज दिवंक नंबर चड आसल्यार. आनी हर एक फावटी ह्या क्रिजमाच्या वेळार आमच्या मिसांवांचो पाद्रापाक उडास. सामे मिसांवां खातीर आजय तुमकां सांगलें ताणें कितें तुमी कलेक्शन तुमी दिलां, दान दिलां तें मिसांवां खातीर म्हणून ताणें सांगिल्लें. हांव मानून घेवन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचें मिसांव थंयसर तें अभिवृद्धी जावनूच आसा. मस्त संगती थंयसर जावंक आसात. त्या लोकांक दुर्बळकाय इतली चड आसा तांकां आमी एकानी एका तरान कुमोक करूंक प्रयत्न करनच आसा. तुमी फुलाच्यो पाकळी दिल्या ती थंयसर तांकां पावतली आनी ताचो फळ तुमकां बेसावां तुमी खंडीत जावं सुमेतां जोडटल्यात तुमच्या उद्दार मनाक आनी पाद्रापान मिसांवांच्यान चिंतल्याक हांव तुमकां सक्ताक आनी विगाराक पाद्रापाक देव बरें करून म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागतना ह्या भुरग्यांक हांव बरें मागतां. ह्या भुरग्याचें हांव देवपणी हेजें देवाचें राज मुखार व्हरूंक मोरयेचें मिसांव आनी जेजूचें मिसांव तुमचें तावन तें मुखार वचाक थोड्यांनी म्हणी याजक जायचे, थोड्यांनी म्हणी सिस्टरान जायचे म्हूण तुमकां हांव उलो दिवन ही म्हजी उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. जियोवच्याक तुमी प्रेरीत जाल्यात. सांगाता
ह्या घडये आमकां बरो संदेश दिवन आमचे लागीं उलयल्यात. तुमकां रचलेलो देव सदां तुमकां कुडीची बरी भलायकी मतीचें बरें समाधान फावो करून दी म्हणून आमी आशेता तुमकां देव बरें करून दी. आनी मोगाच्यानो आतां पयले बेतेल कॉवेंत सिस्टर कार्मिन मिस्कीत आनी सांगाते भयण्यांनी मुखार येवचे गोवळी बापाक उल्हास पटोवच्याक. उपरांत निर्मला कॉवेंत सिस्टर एम्मा जोसेफ आनी सांगाती धर्म भयणी. उपरांत एलोशियन बॉयज सिस्टर बेनीचे आनी गोवळी बापाक उल्हास पटोवचे. उपरांत होली एंजल्स इस्कॉल पेरमान्नोर मुखेल मिस्त्रीन सिस्टर सेवरीन फर्नांडीस सांगातांनी हांगासर येवचे. उपरांत फिरकेजंतल्या आपोस्टोलीक संघ संस्थेनी मुखार येवचे. उपरांत आखरेक समेस्तांनी मुखार येवचे गोवळी बापाक उल्हास अभिनंदन पटोवच्याक. आपोस्टोलीक संस्थांनी मुखार येवचे. उपरांत गुरकारांनी आयतार येवचे.
गवळी बापाक उल्हास पटोवच्याक अभिनंदन दिवच्याक आनी कोण बाकी आसा जाल्यार दया करून मुखार येत. मुझे पहिले